रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ಒಟ್ಟಿಲೋಗಕ್ಕ ಮಗಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ಕನಿ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದಕ ಮಗಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುನ ಆಯ್ಚಿ ಸೆಷನ್ ಖರ್ಚಾಕ ಮಕ ಬುದ್ಧಿ नॉलेज सारखे मका दीव देव निक गुरु म्हणून प्रार्थना करून आमगेले सेशन स्टार्ट करें पहली भागवत पुराण कोंकणीक आय वुड लाइक टू थँक धन्यवाद सांगच्याक हांव इच्छिता कित्याक म्हळ्यार देवाल एक सर्वीस करच्याक म्हाका एक चान्स मेळता आसा ह्या प्लॅटफॉर्मा देखून सो तशें म्हण ಒಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಾक म्हगेले अनेक अनेक ಧನ್ಯವಾದಗಳು मंगळाचरण सांगून आमी आमगेले क्लास सुरू करें हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण आता आम्ही कॅन्टो 1 चॅप्टर 10 आणि चॅप्टर 11 होता ना कशी सेपरेशन ना पेन किती उरता विप्रलंब भाव म्हणटात ताका म्हळ्यार एकट्या कडच्यान केन्ना सेपरेशन जात जाल्यार ते पेन कसं उरता आणि केन्ना आमकां ते सेपरेशन आमचे लागीं येवन तांकां आमी मेळटाची तेन्ना आमकां खुशी कसली मेळटा आनंद आनंद कसले मिळता ते ताजे बद्दल आज आम्ही चॅप्टर 10 चॅप्टर 11 फर्स्ट स्कंदाच्यान आमी ताजे अर्थ करून घेवया आता मी पळयलीची 7th 8th 9th चॅप्टरा भितरी कुरुक्षेत्र वॉर जाता आनीक वट्टू लोक दुखी उरताचे कित्याक म्हळ्यार एट द एंड ते एकच फॅमिली कौरव उरू पांडव उरू एक फॅमिली तांगेली ताणी इतली दुःखांत उरतात की इतली लोकांक आता कितली लोक मरण होतात तातूंत युद्धा भितर तेन्ना धर्मराजा दिसता युधिष्ठिरा दिसता म्हाका राज करच्याक इतली वट्टू हें जालें की म्हण हे आमगेलें शरीर कित्याक मेळ्ळां आमकां शरीर मेळ्ळां परोवपाक हाजे खातीर परोपकारा खातीर आमकां हे शरीर मेळ्ळां आतां हे शरिरा खातीर म्हाका राज करचें जाय म्हण इतलें वट्टू युद्ध जालें मेळ म्हण मस्त दुख्ख जाता ताका तो एकदम पयास पर्सन उरता तो सो सुभाषिता भितर सांगताची परोपकारार्थ वहंती नद्या परोपकारार्थ दुहंती गावा परोपकारार्थ फलंती वृक्षा परोपकारार्थ मिदम शरीरम
म्हळ्यार परोपकारा खातीर वहंती नद्या नदी व्हांवते रसाची देवान आमकां कृष्णान नदी केला उदक आमकां मेळ्ळो फ्री म्हणून ते परोपकारार्थ वहंती नद्या परोपकारार्थ फलंती वृक्ष वृक्ष फल दिताची वृक्षच फल खायना ती ते आमकां वट्टू लोक प्राणी पक्षी मनुष्य सगळे लोकांक खावच्या मेळो सगळ्याले फूड मेळो म्हणून ते वृक्ष केला देवाना परोपकारार्थ दुहंती गाय गाय आपणाले दूध पितवे तागेले चेरडा भी थोडे दूध दिवन बाकी दूध वट्टू आम्ही यूज करताची अशी परोपकारता खातीर म्हागेलें शरीर यूज जावचें जायी देवाल कामा खातीर म्हागेलें शरीर यूज जावचें जायी पण म्हाका राज करच्या खातीर इतले वट्टू लोकां मारन कसले आमी त्रास म्हणजे कितले त्रास आमी दिल्यात लोकांक म्हण अशी हाका दिसता धर्मराज युधिष्ठिरा दिसता आता ते दुःख कृष्णाक कळटा कृष्ण भावग्राही जनार्दन तो कृष्णाक कळटा आणि कृष्ण तांकां वट्टू समजोवन तांकां सगळे पांडवाक एक राजाल अटायर घालना ते वेशभूषणा तो भीष्म पितामहा कडेन व्हरता कृष्णाच्यान बी पांडवा एडवायस करचे जाता आशिल्ले पण कृष्णान ते ऑपॉर्च्युनिटी भीष्म पितामहा दिले कित्याक भीष्म पितामहा दिले भीष्म पितामहा बी कृष्णालो भक्त आशिल्लो आणि ऑलवेज भीष्म पितामहा वीर रसा बरोबर शौर्य वीर रसा बरोबर तो कृष्णा पळयल्लो भीष्म पितामहान आणि केन्नाय भीष्म पितामहा कृष्णाले फेस टू फेस उरता आशिल्लो युद्धा भितर बी आणि केन्ना तो ते शरपंजराचेर ते शरशय्ये न्हिदिल की बाणा वयर तेन्ना बी भीष्म पितामहा कृष्णाले खंयचे हाजेर मेडिटेट करता आशिल्लो की म्हळ्यार युद्ध भूमी भितर कुरुक्षेत्रा भितर कृष्ण आसा वट्टू घामाचे तेगेले ते स्वेट ते अशी येतेर आसा घाम येता आसा आनीक धूळ लागिल्ली आसा तेगेले बॉडी भितर केस सगळे अशी हे जाल्ले आसाची त्याचे ते रुपाचेर तो कृष्णाले कृष्णाचेर मेडिटेट करता आशिल्लो भीष्म पितामहा तो कृष्ण आता आपल्या भक्ताक ते ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे सोदता कितें हांक वट्टू लोकांक एड्रेस करूं म्हणून तेन्ना दुर्योधन पांडव सगळे भीष्मा कडेन वताची भीष्म तांकां सांगता आतां भीष्माक कळ्ळें की ते हे राज्य ज्या खातीर हांवें हें केल्लें कितें एक प्रॉमिस केल्लें म्हागेले बापसूक की आनाक की हांव हाजें रक्षण करता म्हणून आतां सेफ हँडा भितर आसा बऱ्या हातात आसा अशी विचार करून तो तागेले देह त्याग करता कृष्णाल परमिशन घेवन कडेन वट्टू पांडव येताची आता कृष्णा वच्च्या रेडी जाता द्वारकेक हस्तिनापूर सोडून थोडे दीस रावता सुभद्रा तागेले भयण उरता सुभद्रा चल अभिमन्युले हत्ते जाल्ले उरता वीर मरण मेळिल्ली उरता का युद्धा भितरी सो तांकां सगळे कन्सोल करून तो अथवच्च्या म्हण तो उरता तेन्ना रथाचेर बशिल्लो तेन्ना तो पळयता उत्तरा धांवन येवच्या लागला उत्तरा कोण अभिमन्युल बायल ती कसन धांवन येवन कृष्णा सांगता पाही पाही महायोगीन देवदेव जगतपते म्हणजे ती कृष्णा सांगता देवा ते गरम कितरी येवच्या लागला मागेल कडेन ते गरम कितरी येवन ताज्यान म्हाका ते जो हीट जावच्या लागला म्हाका सोसू जावच्या लागला ना तर तू म्हाका तू जगतपती आसा जगत पिता आसा तू म्हाका ताज्यान वाचय म्हण ती उत्तरा कृष्णा लागीं मागता तर पंच पांडव आशिल्ले वीरशाली तेगेले वट्टू माव आशिल्ली थंय बट ती कोणाल शरणा वता कृष्णाल शरणा वता कित्याक म्हळ्यार ती गोत्तुरता कृष्ण मात्र वाचोवच्या म्हाका शकता अदरवायज कोणी म्हाका वाचोवच्या शकना म्हण तेन्ना कृष्ण आमी ताका भक्त वत्सला म्हणटाची म्हळ्यार आपल्या भक्ता खातीर कितें करूं कृष्ण रेडी उरता एक ल्हान थंबापेक्षा ल्हान आकार घेवन उत्तराले उंबा वचून गर्भ हातू भितर वचून गर्भ पिशवे भितर वचून तो परीक्षिता प्रोटेक्ट करता ते गर्मेच्यान ते ब्रह्मास्त्राच्यान
ब्रह्मास्त्र म्हळ्यार एक न्यूक्लियर वेपन आशिल्ल्या भशेन ते. सो तातूंतल्यान ताका तो कितें करता, सेव करता. असले कृष्ण. तशें म्हणून कुंती महाराणी आपल्या प्रेयरा भितर, कुंतीस प्रेयर म्हण आसा 8 चॅप्टराक, तातूंत भितर ती प्रे करता कृष्णाक कसं न्ही, कितें त्रास येवं कृष्णा पण तूं आमचे बरोबर राव म्हण. कित्याक म्हळ्यार हे ज्यो कॅलॅमिटीज येता पळय, त्रास येता पळय, ते त्रास न्ही, ते अपॉर्च्युनिटीज. अपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार कितें, आमकां देवा बद्दल, देवा म्हाऱ्या वच्चे आमकां एक ते वाट. आमी आतां जनरली पळयल्यार आमी अशी म्हणटले, अरे कितले त्रास आयला येऊ, कृष्ण म्हाजे लागीं आसा म्हण. ना, कित्याक म्हळ्यार ते फेथ, सरेंडरन्स तितले आमचे लागीं ना 100%. तशी जावच्याक आमी कसं करका, कृष्णान म्हाऱ्या वच्चाक, मस्त म्हाऱ्या वच्चाक ट्राय करका. ते कशी साध्य आसा, केन्ना आमी गुरूल शरण घेता की, परंपरागत बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणटात आमी, तांगेल शरण घेता की, आमी जप करता की, सगळें आमगेले इतकीच सांगला रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल फॉलो करून, केन्ना देवाल नांव घेवन कंप्लीट देवाले शेल्टरा सकल उरल्यार मात्र आमी एटलिस्ट थोडे पुणी आमी देवाल म्हाऱ्या वच्चाक साध्य आसा. कुंती महाराणीची एक्झॉल्टेड डिवोटी आशिल्ली ती कृष्णा सांगता आसा, कितें कॅलॅमिटी येवं पण तूं हांगा राव. कित्याक म्हळ्यार तूं हांगा आशिल्ल्यान हांगा आमकां बरें दवस धान्य बरें येवच्या लागल्या, ते पावस टायमार पडच्या लागला, गाय समज दूध दिताची, सगळे आमचे कडेन कितली जाय ताज्या पेक्षा चड आसा. हाजे रिजन एक मात्र कितें, कित्याक म्हळ्यार तूं हांगा आसा म्हण. तूं हांगा ना जाल्यार हें काही उरचें ना. असली सूख, तूं नाशिल्लें तें सूख घेवन आमी कितें करया, तूं आमचे म्हाऱ्या उर. कितले प्रॉब्लेम आयले आमकां, आमकां हें ना म्हणटा. हेची आमी एक आतां भगवतगीतेंत फर्स्ट चॅप्टर आमी वट्टू लोकांनी वाचलें. युद्ध जावचे पयल्या कशी युद्ध स्टार्ट करता आशिल्ली, पयलीं एक सायडाचे लोक शंखनाद करता आशिल्ले, मागीर दुसऱ्या सायडाचे लोक शंखनाद करता आशिल्ले. तशी कौरवा कडेन पयलीं शंखनाद कोण केले, भीष्मान, भीष्म पितामहान केले, मागीर बाकी वट्टू लोकांनी ड्रम्स वाजयले, बिगल्स वाजयले, वट्टू वाजयले. पांडवा कडच्यान तेन्ना ओके आवाज आयले, हें जालें, वट्टू जालें, पण कोणाक भंय दिसली ना. बट जेन्ना पांडवा कडच्यान कृष्णान पांचजन्य वाजयले की शंख तागेलो, तुमुलो भवत, इतली हे तळमळ जाले अपोजिट पार्टी भितरी. तेन्ना प्रभुपादजी सांगता, श्रील प्रभुपाद सांगतात परपटा भितरी, पांडवास तांकां शुअर आशिल्ले की कृष्णा आमकां प्रोटेक्ट करतलो, कित्याक दे वर अंडर शेल्टर ऑफ कृष्णा. हें तांकां गॅरंटी आशिल्ले. जो डिवोटी कृष्णाल कंप्लीट शरण घेवन, शरणागती घेवन तांगेले प्रोटेक्शना भितर उरताच की तांकां भिवची गरज ना म्हण सांगतात प्रभुपादजी. हाजे अर्थ एक फिशर फोक, एक फिशरमॅन मनीस तो हें करच्या वता, माशली धरच्या घालता, हेंच घालता. खंयची फिश उरच्या शकता बले पडनासतना, खंयची फिश त्या फिशरमॅनल पांयां तगू येवन रावता की ते प्रोटेक्टेड आसा. बेगीन कोणी तरी म्यूट करता हें डिस्टर्बन्साचेर. सो कितले दूर वचून उदका बोट वचून, ट्रॉलर्सांनी वचून ते फिशा कॅच करू शकताची, या तागेले बले कितले दूर वता तितलेच्यान ताका कॅच करू शकता ते. पण जेन्ना तो ते फिशरमॅनल पांयां तग्गू उरता तेन्ना ते बले बी कॅच करना, कोणी कॅच करू शकना, ते सेफ उरता. तशीची जेन्ना आमी श्री कृष्णाले लोटस फिटा अंडर शेल्टर घेतात, भक्तवत्सल कृष्णा सगळ्याल प्रोटेक्शन करता म्हण सांगता कुंती महाराणी. ते जातेगेरी ती सगळे वट्टू याद करता कसं कसं त्रास दिले म्हणून. कसं कसं त्रास तांकां लाकाचे अरमने घालून उज लायलो, केका भितर विष घालून दिले, कितले वर्स वनवास दिले, कितले त्रास जाल्यार बी सगळे त्रासांतल्यान तांणी जिंकून वयर आयली, कित्याक कृष्ण तांचे बरोबर आशिल्लो म्हणून. सो कृष्ण उरल्यार कसले भंय ना म्हण कुंती महाराणी सांगता. तूं वचनाका कृष्णा राव म्हण.
मागीर युधिष्ठिराक तो राज्यभार सांबाळ हे करून दिवन युधिष्ठिराल परमिशन घेवन कृष्णाक कोणाल परमिशन घेवची गरज ना बट हांग तो एक एक धनी सा वय है ग शुद्ध ग त्याची सारे ग म धनी सा हे काळे ब्लॅक फोर वैष्णवी भट माताजी तुम्ही अनम्यूट म्यूट करतावा थँक्यू. कसं म्हळ्यार दुर्योधनाकडे धर्मराजाकडे ताका हे घेवचे गरज ना कृष्णाक बट कृष्ण ताचे कडच्यान परमिशन घेता म्हाका हांव वता म्हाका परमिशन दी म्हणून मागीर कृष्णाले हे करताची बिळकोडुगे करताची ब्राह्मणास कृष्णाले पूजनी करताची एक्चुअली कृष्णा इज अ क्षत्रिय यदु डायनेस्टीच्यान आयिल्लो कृष्ण ते हे करका म्हणना बट कृष्णा स्टील अलाउज देम टू डू कित्याक म्हळ्यार व्यास मुनी गोत आसा कृष्ण म्हळ्यार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड म्हण सो ते वट्टू कर्ण ते रेसिप्रोकेशन करता तांचे बरोबर हे तांगेले वट्टू ते प्रितीन घेवन कृष्ण आता हस्तिनापूरच्यान द्वारके वचूंक भायर सरता कृष्ण अशे हस्तिनापूरच्यान द्वारके वचच्या भायर सरील तेन्ना कसं जाता वट्टू लोक खुश जाता कृष्ण वतेर आसा म्हणून ना वट्टू लोकांक मस्त दुःख जाता हे 10th चॅप्टरा भितर चंदकर्ण वर्णन केलाचे कृष्णाक मस्त वट्टू लोकांक मस्त दुःख जाता कित्याक म्हळ्यार एक आमचे कडेन इतले प्रोटेक्शन आशिल्ले सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड आमचे बरोबर रावत आशिल्लो तो आमकां सोडून वचचा लागला म्हणून सो कसं म्हणता हांगा म्हळ्यार कृष्णाक वट्टू लोक सांगताची कृष्णा तू हांगा राव तू असल्यार आमकां सम हे मेळटा प्रोटेक्शन मेळटा आनी आमकां दिसता आमी एक डिवायन प्रोटेक्शन तगू आसाची म्हणून तशी वट्टू सांगताची आनी वट्टू ते हस्तिनापूरची लेडीज आतां वट्टू ताणें एक कडेन जम जावन वट्टू लोकांक रडच्या येता पण दे डोंट शेड देअर टियर्स तांकां मस्त वायट दिसता कित्याक कृष्ण तांचे बरोबर रावत आशिल्लो कृष्ण पुरा युद्ध पुरा कंप्लीट जात पसून वॉटेवर कॅलेमिटी आयली तेन्ना वट्टू टायमार कृष्ण तांचे बरोबर आशिल्लो आतां कृष्ण हस्तिनापूर सोडून वचचा लागला हे विचार मना भितर घेवच्याक तांकां कश्ट जाता तेन्ना तांकां रडच्या येता सो आचार्यगण सांगताची टियर्स एक्सप्रेसिंग आमगेले कितें आमगेले फिलिंग्स इज इजी दाखोवचे जाता बट ते फिलिंग्साच्यान कोणा तरी वायट जावचे आसल्यार ते फिलिंग्स दाखोवची न्ही म्हणटाचे हांगा भागवतांत बी तेच सांगला कृष्णा की जेन्ना वता आसतना रडच्या येता तांणी टियर्स स्टॉप करून घेतात तांगेले हार्ट मेल्ट जाता बट तांणी तांगे टियर्स स्टॉप करून घेतात कित्याक म्हळ्यार आमगेले दोळ्या दुखीन आमगेले अश्रून कृष्णाक इनऑस्पिशियसनेस येवच्या ना जो म्हणून हे इनऑस्पिशियसनेस बर न्ही म्हणून तांणी ते टियर्स विथ ग्रेट डिफिकल्टी तांणी ते स्टॉप करून घेताचे फर्दर हांगा इतले कृष्णाक कित्याक कृष्णाक कशी भक्त उरताची की म्हणून हांगा श्रील प्रभुपाद सांगताची कृष्ण भक्तवत्सल आशिल्लो भीष्म केन्ना प्रण घेतकी कुरुक्षेत्र वारा भितर की एक तरी फाल्या कृष्णान आपल्याला शपथ तोडचे जाय नाल्यार हांव अर्जुनाक मारचे जाय 2 थिंग्स फाल्या हांव ह्या दोना भितर एक करतलोची म्हणून जेन्ना अर्जुना रथ हातू भितर जावन एक ताजे चक्र हे जावन पडता तेन्ना भीष्म पितामह रेडी उरता ताजेर बाण चलोवचेक कृष्ण कसा करता चलोव म्हण सोंपतुवे ना तो तग्गू देवन ते रथाची व्हील उठयता एक्चुअली अर्जुन ताका स्टॉप करता कृष्णा तू प्रॉमिस घेतिले युद्धा भितर तू शस्त्रास्त्र उठयना म्हणून तू शस्त्रास्त्र उठयनाका म्हणून असलो भक्त वत्सल कृष्ण ताका आपणाल वचन गेल्यार जाता पण आपणाल भक्ताक तो प्रोटेक्ट करता असलो कृष्ण आता हस्तिनापूर सोडून वचचा लागला वट्टू लोक मस्त दुखांत आसा ते
तांगेल दुःख कशी एक्सप्रेस करचे म्हण तांकां कळच्या लागलं ना हे विप्रलंब भाव. आता कृष्णाच्यान सेपरेट जाऊन आम्ही कशी उरचे, आमगे दीस कशी उरतले, आमकां कसं कसं फेस करचे पडतले, कृष्ण नसताना आम्ही कशी रावतली, हे दुःख वट्टू लोकांक मस्त जाता. आता हे फर्स्ट कॅन्टो भितर वट्टू टॉप मोस्ट फिलिंग्स ऑफ द डिवोटीज आसाची. टॉप मोस्ट फिलिंग्स विप्रलंब भाव आसा, संभोग भाव आसा, कसले वेगळे वेगळे भाव डिवोटीले हे 10वे आणि 11वे अध्याया भितर सांगिल्ले आसा. फर्दर ते कृष्णाच्यान सेपरेट जावन आम्ही कशी उरतली, द हेवी हार्टेडनेस च्यान वट्टू बायल एक कडेन जावन ताणी तांगेल इमोशन्स ते लिपोवच्या पळोवच्या लागल्यात, टू हाईड देअर इमोशन्स. टियर्स भायर येवचे ना, हे मस्त डिफिकल्ट टास्क. वायट दिसता, रडच्या येता, पण आमकां ते रडच्या ना, ते आम्ही कंट्रोल करताचे, तेन्ना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. असले टास्कांतल्यान ऑल द लेडीज आर पासिंग थ्रू. आता कोणी मात्र दिवस आमकां वळख जाता आणि ताणी वता आसतना आमकां वायट दिसता न्हू, मस्त वायट दिसता. आता कृष्ण म्हळ्यार तो पांडवा बरोबर आशिल्लो. 6 लविंग एक्सचेंजीस ताणें पांडवा बरोबर करून घेतला. खंयचे खंयचे लविंग एक्सचेंज ताणें करून घेतला पांडवा बरोबर? दर्शना, स्पर्श, संलापा, शयना, आसना, भोजना. दर्शना म्हळ्यार ते पांडव डेली कृष्णाक फेस टू फेस पळयत आशिल्ली. ताणी कृष्णा बरोबर अशी टच करून स्पर्श टच करून उलयत आशिल्ली. ताणी कृष्णा बरोबर संलापा कन्वर्सेशन करत आशिल्ली. कृष्णा बरोबर न्हिदत आशिल्ली, कृष्णा बरोबर जेवत आशिल्ली, कृष्णा बरोबर बसत आशिल्ली. इतली वट्टू ताणी कृष्णा बरोबर करत आसतना आता एकदम कृष्ण वच्चा लागला तेन्ना तांकां कसं दिसता ते हांगा सांगिल्लें आसा. तर हे लविंग एक्सचेंजेस इतले इंटिमसी आसतना तांगेले रिलेशनशिपा भितर तेन्ना कृष्ण वच्चा लागला पांडवाचेर कितें जावचें पुरो म्हण आचार्यगट सांगताची. भक्ती भितर 6 लविंग एक्सचेंजेस बी आसाची. आता डिवोटी भितर आमी असोसिएशन उरका, सत्संग उरका, बरें मेळून जुळून उरका, तांचे कडेन आमी शिक्का म्हणटा न्ही, कितें ते लविंग एक्सचेंजेस डिवोटी भितर कसो उरका म्हण हांगा आचार्य गणान सांगिल्लें आसा. ददाती प्रतिगृह्णाती भुंक्ते भोजयते चैव गुह्यम आख्याति पृच्छति म्हळ्यार ददाती प्रतिगृह्णाती लविंग एक्सचेंज, लविंग गिफ्ट्स दिवचे, गिफ्ट्स घेवचे. भुंक्ते भोजयते आमी कोणाक बरें करून आपोवन प्रसाद दिवचे, तांगेर वचून आमी प्रसाद स्वीकार करचे. आनीक गुह्यम आख्याति पृच्छति मागीर कसं नाही दुःख असता तांचे लागीं सांगून घेवचे, तांगेले दुःख आयकून घेवचे. हाजे अर्थ हे न्ही की ते दुःख आयकून घेवन गांवभर वचून सांगचे म्हणून. हे टू वेंटिलेट, टू मेक अवर सेल्फ लाइट, और वी कैन टॉक डिफिकल्टीज इन द स्पिरिच्युअल जर्नी. म्हाजे कडच्यान चॅन्टिंग करचे जावचें लागलें ना, म्हाका फुडें मागेलें हें आतां भागवतम क्लास म्हाका अटेंड करका इतली वट्टू त्रास येता आसची जावचें लागलें ना, हाजे बद्दल आमी उलोवन सल्ला घेवचे. हाज्यान कितें जाता षड्विध प्रीती वर्धनम. हे 6 पॉइंट्साच्यान आमगेले भक्ती इम्प्रूव जातेर वता अशी रूपा गोस्वामीन सांगिल्लें आसा नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनाक. हे वट्टू केल्यार भक्ती भितर आमी फुडें वच्चे भितर काही डाऊट ना म्हण सांगताचे. सो फर्दर आता कृष्ण वच्चाक रेडी जालो तेन्ना आता जो हस्तिनापुरा आसात, जो लेडीज या पुरुष महिले लोक ताणी चित्ताची अन्योन्यम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम.
कौरवेंद्र पुरस्त्रीनां सर्वश्रुती मनोहरः म्हळ्यार की आता ट्रान्सडेंटल क्वालिटीज देवाल क्वालिटीज सगळं कितें ट्रान्सडेंटल तो सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण म्हळ्यार तसले सो ते लेडीज ज्यो रुफाचेर बसल्याची आनी हे केल्या ती ताणी कृष्णाल पास्ट टायमा बद्दल उलोवचे लागले आता सपरेशन ते विप्रलंब भावा भितर कृष्ण वतेर आसा कृष्णा बद्दल ताणी हे पास्ट टायम उलयताची की कृष्ण म्हळ्यार ट्रान्सडेंटल तशी उलोवचे लागले ताणी तो कशी ते पळोवन कशी दिसचा लागले की म्हळ्यार वेदीक हायम्स उरता न्ही वेदीक मंत्र हे ते आमी म्हणटा न्ही ताज्या पेक्षा हे कृष्णाल पास्ट टायम आयकुचे कितले मस्त मेलोडियस दिसचा लागला म्हण आचार्यगण सांगच्या लागला थंगा ताणी कडेर कृष्णा अशी ते स्ट्रीट्स ऑफ हस्तिनापुराच्यान तो द्वारके आता पावचे आयला आता हांगा आमी वट्टू काय कितें पळयले ते विप्रलंब भाव पळयले वट्टू लोक दुखांत आसाची एक्सप्रेस करच्या बी नाका तांकां कित्याक म्हळ्यार तांगेले टियर्स जावं तांगेले कितें जावं कृष्णाक इनऑस्पिशियसनेस हाडची नाका म्हण कितें जावं कृष्णाक इनऑस्पिशियसनेस येवची नाका म्हण ताणी ते कंट्रोल करच्या लागले ती ते कंट्रोल करन मस्त दुःखातुल्याने कृष्णाल पास्ट टायमा बद्दल उलयताची पांडवा तर अति दुःख जाला कुंती महाराणी मस्त दुखांत आसा कित्या म्हळ्यार कृष्ण देवकील कितले पुत्राल हत्या केले हाणें कंसान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ताणें प्रोटेक्ट करूं जाता आशिल्लें पण ताणें कुंतील सगळे पुत्रांक प्रोटेक्ट केले ताणें कित्याक आचार्यगण सांगतात देवकीक वसुदेवपुणी आशिल्लो तिगेलो बामण आशिल्लो तिका आनी चेडू जावची शक्यता आशिल्ली बट कुंती इज अ विडो तिका तिगेलो घोव पांडू राज मन गेल्लो आनी तिका चेडूवाक ती मस्त कश्टांत आशिल्ली हे चेडूवाक खोड करता आशिल्ले म्हणून ताणें आपणाले हक्का ती तिगेल रिलेटिव्हच कृष्णाल रिलेटिव्ह ती कुंती सो तिगेल वट्टू पुत्राक ताणें कितें केलें प्रोटेक्ट केलें म्हण आचार्यगण सांगताची असलो भक्तवत्सल कृष्ण असलो मनीस असलो देव आमी मनीस म्हणच्या जायना कृष्णाक देव देव दूर वत आसतना ते पेन जाल्ले कुंती महाराणी जावं पांडवा जावं अनइमॅजिनेबल पेन बट कृष्णा ताणी धाडले कित्याक म्हळ्यार कृष्ण मस्त समयाच्यान द्वारकेच्यान पयस आशिल्लो तागेले क्वीन तागेले महल तागेले आवसो बक्षो वट्टू कडच्यान तो पयस आशिल्लो तो वचू म्हणून ताणी धाडले तांगेले सगळे फिलींग ताणी ते विप्रलंब भाव ताणी कंट्रोल करन सप्रेस करन कृष्णाक द्वारके भितर धाडले आता कृष्ण स्लोली स्लोली द्वारकेचे बॉर्डरीचेर पावता ते पावतेगेर कृष्ण फर्स्ट कसं करता शंख घेता आता कृष्ण आयले म्हण हे जावपा न्ही तो आपणाले शंख घेवन कृष्ण शंख वाजयता कृष्ण शंख वाजयता द्वारके रस्त्यार पाविल तेन्ना सो 11वे चॅप्टरांत सेकंड श्लोका भितर हे चंद करून सांगिल्लें आसा सांगताची स उच्च काशे धवळो धरो धरो अपि उरुक्रमस्य अधरो सोन शोणिमा ददाम्याह मनः करकंज संपुटे यताब्जा खंडे कलहंस उत्सवानाम ते कशी आशिल्लो तो शंख शंख मोठो जावन फॅट अँड व्हाईट कलर ब्रिलियंट व्हाईट कलर शंख आशिल्लो ते कृष्णान आपल्या लोटस हँडान कृष्णान ते ग्रिप करून धरले शंखाक आणि ते ग्रिप करून धरन शंख इज वॉट शंख इज अ मटेरियल थिंग म्हणटाच आमी मटेरियल वस्तूच्यान जाल्ले अभौतिक वस्तूच्यान जाल्ले भौतिक वस्तूच्यान जाल्ले शंख ते शंखाक कृष्णान आपल्याला कंज संपुटव आपणाले हातात तुल्यान अशी कंद घट्ट करून धरले आणि ते शंख ताणे आपणाले लिप्सा लागी हाडले तेगेले लिप्स म्हळ्यार कसले तेगेले अधर अधरम मधुरम सो तेगेले अधराक लागी हाडले जो अधरा रेड कलर ट्रान्सडेंटल
आशिल्ले ताका ताणें ते टच केले ते शंख. शंख कसा कलर आशिल्ला बिगिनिंग व्हाइट एंड ब्रिलियंट कलर. व्हेन ही टच टू द लिप्स तेन्ना ताणें लिप्सां लायली की तेन्ना ते शंखाक कलर रेड कलर जाले. सो हे दाखयता आचार्य लोक हे सांगतात की केन्ना खंयचेय वस्तू कृष्णाले कॉन्टॅक्ट येत की ते वस्तू कितें जाता ट्रान्सडेंटल जाता. ते कृष्णाल रेड लिप्सा कलर ते शंका भितर आयले आणि ते शंख नाद ऐकून द्वारकावासीक इतली खुशी जाली. कळ्ळें तांकां आता कृष्ण येतेर आसा. इतल्या वर्सां नंतर कृष्ण येतेर आसा. ಒಟ್ಟು लोक आता धांवन धांवन कृष्णा पळोवच्या येताची. ते श्रीला प्रभुपाद सांगताची कितेंय आमी कृष्णाल सर्विसा करता पळय कृष्णाल सर्विसाक म्हणून ते केन्नाय ट्रान्सडेंटल जाता. आमी घरा भितर जेवण रांदताची. जेवण रांदचे कसं उरता सगळें आमी हे मटिरियल वर्ल्डाचे भौतिक जगताचे घेवन आमी रांदताची. तेय मटिरियल उरता. बट जेन्ना आमी कृष्णा ते नैवेद्य लायताची तेन्ना कसं जाता ते कृष्ण ग्लान्स करता ताका. तेन्ना ते कितें जाता ते ट्रान्सडेंटल जाता. आध्यात्मिक जावन वते. तशी खंयचेय वस्तू कृष्णाल कनेक्शन आयल्यारी ते कितें जाता आध्यात्मिक जावन वता म्हणून. सिंपल एक एग्जांपल दिवचें म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द टायम हांव हे एग्जांपल दिता आनी म्हाकाय हांव हे रिमाइंड करून घेता एवरी टायम. आतां आमी चंद करून केस वचून पार्लरा वचून कलर करून घेवन येताचे. व्हाईट हेयर नाल्यार आमी कितें हायलाइट्स नाल्यार सुंदर कलर दिसता म्हणून सो कलर करून ब्लो ड्राय करून चंद करून येताचे. वी स्पेंड सो मच ऑफ मनी. कितली दुड्डू खर्च करून तेच एक केस सुंदर केस जेवणा भितर आयल्यार आमी वाव म्हण काडून ते आमी शो केसीन दवरता की यो कसं नाही आमकां हें जाता वीट येता म्हणटा गोवन भाशा भितर यो हें कितें अशें दिसता. कित्याक ते माथ्यार आसपासून केसाक ते किंमत आशिल्ले बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड टू द बॉडी आनी ताका चंदाई मात हाचे खातीर येता आशिल्ली. तशीच आमगेलें जीवन सार्थकता केन्ना जाता केन्ना आमी कृष्णा कनेक्टेड उरतात की. जेन्ना कृष्णा कडच्यान आमगेलें कनेक्शन आमी कापून घेतल्यार कसं जाता ते इट इज एज गुड एज ते केस जेवणाक मेळिल्ल्या भशेन. ताजी काही किंमत ना कडेर. सो तशें म्हणून आमी आमगेलें रिलेशन कृष्णा बरोबर कितें आसा आमगेलें कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन कितें आसा हांव कोण हें आमी ಒಟ್ಟು याद दवरून घेवका. हें मनुष्य जन्म ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿಯೇ. उदका वयले येता पळय बोबाड हाजेर ते कितले टायम उरता टस्कन वत्ते. तशी हें आमगेलें जन्म. खंयची योनी भितर कसली जन्म आमी घेतली आमकां गोत ना. आमगेलें कर्म डिसायड करता तें. आमगेलें कर्म अशी उरका की आमकां जन्म नाक देवा आमी आमगेलें शाश्वत घरा येवच्याक विचार करता आसाची. ते शाश्वत घरा येवच्या विचार केल्यार जातले ना. ते फुडें कशी वच्चे म्हणून आमी योचन करता. आनी ते केन्ना साध्य आसा केन्ना आमी वी गेट कनेक्टेड टू कृष्णा. कृष्णा इज भावग्राही जनार्दन. कृष्णा इज भक्तवत्सला. पण एकूच जाय ताका आमी ताका एक प्रितीन लव एंड अफेक्शनान ताका आपयली जावका ताका. तशी आमी कृष्णाक एवरी पार्ट ऑफ अवर लायफ आमी खातना बसतना न्हिदतना उठतना केन्ना कृष्णा याद करून घेवन आमी आमगेली जर्नी फुडें व्हरका. आतां हे 10th चॅप्टर आमी तेच पळयलें विप्रलंब भावा. आमकां कृष्णा बरोबर ते कनेक्शन ना जाल्यार आमकां ते दुख्ख जातलें वे. कोणी आयलो गेलो एकीची. बट जेन्ना आमकां ते कनेक्शन आमी क्रिएट करता ती तेन्ना हे भाव आमगेले भितर येता. ते भाव हाडचे आमी ट्राय करचे जाय. ह्या मनुष्य हे मृत्यू लोका भितर आमी 99% बरें करून 1% वायट केल्यार जन कसं करताची 1% याद दवरताची 99% विसरून वताची. बट कृष्ण तशी न्ही. कृष्णा जगात ताका कृष्णा इज अवर पिता.
तो कृष्णा गोत आसा आमी 99 वायट करून एक बरें केल्यार बी कृष्णा ते एक बरें केल्ले दिसता. सो कसं इजी, एक बरें करचें मस्त इजी, ते आमी अर्थ करून घेवका. विप्रलंब भावा आमी केन्ना त्या भावा भितर येताच की म्हण आमी विचार करचे जाय. आता हे नेक्स्ट तुका द्वारकावासीज कितले आतुरतेन आसा ताणी कृष्णा पळोवच्याक. केन्ना वचून आमी कृष्णा पळयतली हे तांकां गोत्त आसा. हस्तिनापुरा वॉर जाल्ले, फिनिश जाल्ले, कृष्ण येवचे आसा, डेली इंतजार करते आसा ताणी, वेट करते आसा कृष्ण केन्ना येवन आमकां मेळटल की, कृष्ण आमी केन्ना पळयतल की म्हण वाट पळयते आसाची ताणी. जेन्ना कृष्ण येता तो शंख वाजयता. शंख वाजय लोक आयकून ಒಟ್ಟು ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿಸ್ कसं करताची, अयो हांव रांदच्या लागला, मगे गॅस स्टोव ऑन आसा, हांव हें काम करचे लागला न्ही, कसं काम करता ते थंय थंय उडोवन ताणी धांवन येताचे. कित्याक ताणी तितली वेट करचे लागली कृष्णाक. कृष्णा तुका आमी केन्ना पळयताची म्हणून ताणी मस्त कृष्णा वेट करचे लागिले. सो कृष्णाल केन्ना शंख आयकता तेन्ना ताणी धांवन येताचे वट्टू लोक कृष्णाक वेलकम करूक. आनी सूत गोस्वामी सांगता द स्ट्रीट इतले बरे डेकोरेट केला कृष्ण येतलो म्हण. कितली सुंदर करून डेकोरेशन केला, रंगोली घाल्ली आसाची, वट्टू कडेन फुल आसाची. कृष्णाक येवच्या लागला इतली वर्सां नंतर कृष्ण हांगा येवच्या लागला म्हणून. तो कृष्णाक ताणी कितें करताची, ल्हान ल्हान गिफ्ट हाडून दिताची. कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा प्रोप्रायटर वट्टू कृष्णा कडेन आसा म्हळ्यार बी ताणी तांगेले म्हण एक गिफ्ट हाडून दिताची. हांगा श्रील प्रभुपाद सांगताची एक एनॉलॉजी, ल्हान ल्हान दिव्य आमी सूर्यदेवा हाडून दिल्ल्या भशेन म्हणा. सूर्यदेवा कडेन लायटां कमी आसवे ना, पण ते ल्हान ल्हान दिव्य हाडून दिल्यार बी तो कृष्ण हॅप्पी जातेर आसा. ही सीइंग द लव बिहाइंड द गिफ्ट. तशी हांगा एक आचार्य लोक सांगता आसाची, कोणी तस्सने प्रितीन दिल्यार ताजी मागशी कितें आसा ते लव एंड अफेक्शन पळयाची. ते कितले व्हड ल्हान गिफ्ट ते पळयनाकाची. वॉट एवर इट इज, द अफेक्शन, द मोग, द लव कितें आसा ते पळोवन ताजे स्वीकार करचे जाय म्हण. तशीच द्वारकावासी सगळे तांगेले ल्हान ल्हान गिफ्ट हाडून कृष्णा दिवचे लागले ते. आनी कृष्ण ते घेवन मस्त हॅप्पी आसा आनी रेसिप्रोकेट करचे लागले तांकां. कृष्ण अयो हांव देव हांव ओगी राव तशी न्ही. कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग टू ईच एंड एवरी वन. वट्टू लोकां कडेन रेसिप्रोकेशन करून तो कृष्ण तांकां मेळतेर आसा. सो तशी कृष्ण सगळ्या कडेन हांसून खेळून मेळटा. तेन्ना द्वारका लोक ताका सांगतात टायम कॅनॉट इन्फ्लुएन्स यू. कृष्णाचेर टायमाचें काही हें जायना, कित्याक कृष्ण सेम. ताजेर कृष्ण टायम कृष्ण टायम फॅक्टरान केन्ना इन्फ्लुएन्स जायना अशें म्हणून हांगा सूत गोस्वामी सांगतेर आसा. सो फर्दर कृष्णाक द्वारकावासी सांगताची, कृष्णा तू क्रिएटर ह्या युनिवर्साचे, तू ह्या युनिवर्सा क्रिएटर, तू आवसू बापसू वेलविशर वट्टू तूची. आमी तुगेल फुटस्टेप फॉलो करन. तू नशिलो इतले दीस हांगा, बट स्टील वी वर रिमेंबरिंग यू. आमी तुका याद करतशिली, तुगेल फुटस्टेप आमी फॉलो करन. आमी सगळें तुगेल फॉलो करतशिली म्हणून आमी वी बिकेम सक्सेसफुल इन एवरी रिस्पेक्ट. आतां आमी प्रे करताची की तू हांगा रावन आमकां ब्लेस करतेर उर, आमचे बरोबर राव, आमकां सोडून वचनाका म्हण. कृष्णा इज वॉन्टेड बाय ऑल. हस्तिनापूरच्यान येता आसतना हस्तिनापूर लोक दुखांत आसाची. द्वारका लोक इतली उत्सुकतेन कृष्णा आपण सांगता आसाची आमकां न्ही सोडून वचनाका कृष्णा, तू आमचे म्हारायक राव, आमकां ब्लेस करतेर राव म्हणून ते सांगतेर आसाची. सो फर्दर ताणी सांगताची, तू नासतना आमी वट्टू केले, बट हे कशी अशी की म्हळ्यार
एग्जाम्पल प्रभुपाद दिते आसात हांगा आमगेले दोळे आसाची दोळ्याच्यान दिसता आता काळोख जाल्यार लायट ना जाल्यार आमी कितें पळोवचे शकतावे ना खंयचेय वस्तू पळोवका जाल्यार लायट ताजेर पडका रिफ्लेक्शन जावका रिफ्लेक्शन जावन आमगेल्या दोळ्यात येवका म्हळ्यार मात्र आमी लायट कितें ते वस्तू थंय आसा म्हण पळोवचे शकताची ना जाल्यार ते वस्तू पळोवच्या आमी शकनाची सो आमगेले दोळे कोणाचेर डिपेंडेंट आसाची लायटाचेर डिपेंडेंट आसाची ते डिपेंडेंट ते लायट ना जाल्यार आमी काही पळोवच्या शकनाची म्हणून ते द्वारकावासी कृष्णा सांगच्या लागल्या ती कृष्णा तू हांगा राव हांगा रावन आमकां ब्लेस करतेर उर म्हणून कित्याक म्हळ्यार फर्दर द्वारकावासी कृष्णा सांगतात कथम वयम नाथ चिरोपी तीते कृष्णा तू ऑलवेज ऑल द टाइम तू खंय वचून रावल्यार दुसरे कडेन रावल्यार आमी तू पळोवचे जायना तुगेले फेस इतले अट्रॅक्टिव्ह आसा ते आमकां पळोवचे जायना प्रसन्न द्रष्टा किला ताप शोषणम कशी आसा प्रसन्न तू केन्ना हसनमुखी इतले अट्रॅक्टिव्ह फेस तुगेले ते आमकां पळोवचे जायना कित्याक हसनमुखी तू हसतेर उरल्यार आमकां दिसता आमगेले वट्टू कितें कितें दुख्ख आसा कितें सफरींग आसा ती ते वट्टू वँक्विश जाताची ते वट्टू आमचे कडच्यान धांवन वताची दूर म्हणून आमकां दिसता कृष्णा तू आमकां सोडून तू खंय वचनाका यू ऑलवेज स्टे विथ अस म्हण ताणी कृष्णा लागीं सांगतेर आसाचे आनी फर्दर ताणी सांगताचे आता कृष्ण आयलो न्ही येत्तेगेर ताका वेलकम करू वट्टू लोक धांवली कोणे अंब्रेला ओपन केला कोणे चामरा घेवन ताका वार घालच्या लागल्याची कोणे हे करन ताका वेलकम करच्या लागले ते कशी दिसतेर आसा म्हणून एक्सप्लेन केलें सूत गोस्वामीन ते कशी दिसतेर आसा म्हळ्यार द अंब्रेला ते धरिले कितें म्हणटा ताका छत्री ते छत्री एक सूर्या भशेन दिसच्या लागला जो चामर घालतेर आसा ते मुना भशेन दिसतेर चंद्रा भशेन दिसतेर आसा ते कृष्णालो रंग सुंदर घुंगराळे केस ते वट्टू रेनबो कलरा भशेन वेगळे वेगळे कलर दिसच्या लागल्याची कृष्णाल ते धोती येलो कलर नेशिले ते लायटनिंगा भशेन दिसच्या लागला वट्टू युनिवर्सा कितले ब्युटिफुल अट्रॅक्टिव्ह कलर आसाची ते वट्टू कलर कृष्ण येता आसतना दिसच्या लागल्या ते संपूर्ण कृष्णा एकदम सुंदर दिसच्या लागला अट्रॅक्टिव्ह दिसच्या लागला असले कृष्णा ताणी वेलकम करच्या लागल्या ती आणि खूप हॅप्पी आसा ताणी कितले ताणी एक्सप्रेस करच्या लागल्या ती तांगेल हॅपीनेस ओनली बिकॉज कृष्णा एंटर्ड द्वारका आफ्टर मेनी इयर्स म्हण मागीर कृष्ण कसं करता तागेले आवसू बापसू लागीं वता पॅलेसाक ऑल मदर्स आचार्यगण सांगतात की तांगेल ब्रेस्ट स्टार्टेड लायक ओवर फ्लोईंग विथ द मिल्क म्हळ्यार तितले मात्र वात्सल्य तांगेल हृदया भरून भायर येवच्या लागला कृष्ण व्हड जाला बट मात्र मदर इज अ मदर आवसू आवसू उरता चेडू कितले व्हड जावं तो आवसू आवसू उरता ते मात्र वात्सल्य इज व्हेरी व्हेरी डिफरंट जेन्ना ते वट्टू लोकां तागेले आवसू बापसू वट्टूक मेळना तांचे कडच्यान हे करून घेवन कृष्ण आता आपल्याला ओन पॅलेसी वता आपल्याला क्वीन्सा मेळच्याक राणी उरता ती हांगा सुत गोस्वामी सांगता ते राणीन 3 टायपान कृष्णाले वेलकम केले एक दोळ्या भितरल्यान दूर रावन दोळ्या भितरल्यानच ताग्याका वेलकम केले इट इज अ साइन ऑफ अ व्हेरी कल्चर्ड लेडी म्हणटाची दोळ्या भितरल्यान वचून ताणें यो कृष्णा इतले दिवसानंतर आयला म्हण कृष्णा हग केलना दूर रावन कृष्णा पळोवन ते आनंद घेतलो तो आनंद दोळ्यांतल्यान तांगेले हार्टा भितर गेले दे वेलकम कृष्णा विथ देअर हार्ट तांगेल काळजाच्यान तांगेल हृदया दुखून कृष्णा ताणी वेलकम केले मागीर थर्ड तांगेल चेडूवा ताणी कृष्णा कडेन धाडले अशी 3 टायपान सगळे क्वीनान तांगे चेडूवान कृष्णाक वेलकम केले विथ सो मच ऑफ लव इतली प्रितीन ताणी ताका
वेलकम केले हे प्युअर स्पिरिच्युअल लव लस्ट नसेल तातूं भितर कामा वासने नाशिल्लो फक्त प्रीती वासने आशिल्ली तातूं भितर प्युअर लव वासने आशिल्ली तातूं भितर सो सुत गोस्वामी हे चंद करून एक्सप्लेन केल्या 11व्या चॅप्टरांत फर्स्ट स्कंद 11व्या चॅप्टर 36 श्लोका भितर चंदकर्ण हाचे एक्सप्लेनेशन दिल्या ते कशी राणी लोकांना कृष्णाले आगमन हे केले म्हणून सो आता कृष्ण गेलो अट्टू लोकांक सांगले सुत गोस्वामी सांगते आसा कृष्ण खंय वता थंय हमेशा हॅपीनेस उरता अंधकार उरना कित्याक कृष्ण सगळ्या कडेन हॅपीनेस व्हरता कृष्ण वट्टू लोकांक कल्याण जावं म्हणून पळयता भक्तवत्सल आसा आपणाल भक्ता खातीर तो कसले करता कृष्ण सो असले भक्तवत्सल कृष्ण द्वारके भितर एंटर जातकीर वट्टू लोक मस्त खुशेन कृष्णाले वेलकम करताची कृष्णा बद्दल उलयताची ताका कितें कशी वेलकम करूं जाता इन ऑल द मिन्स ताणी तितले आनंदान तागेले कृष्णाले वेलकम करताचे सो एक कडेन आमी विप्रलंब भाव पळयले डिवोटीले भक्ताले की कृष्णा कडच्यान दूर जाता आसतना तांकां ते सेपरेशना पेन कितले आसा म्हणून आनी एक कडेन आमी जेन्ना कृष्ण तांचे म्हऱ्या येता ताजे कितले तांकां आनंद जाता कृष्ण तेगेर ते पळयले तशें म्हणून देवा कडेन आमी इतले मागता की आमकां हमेशा कृष्ण प्रेम दिवं देव आनीक कायम कृष्णाले भक्ती भितर आमी मग्न जावन उरूं म्हणून कित्याक हे मटिरियल वर्ल्ड शाश्वत न्ही केन्ना ना एक दीस ना एक दीस हे मटिरियल वर्ल्डांतल्यान आमकां वच्चे आसा आमगे शाश्वत घराक ते शाश्वत घरा वच्चे आमी हे रेडी करका ते कृष्णा बद्दल आमगेलें आकर्शण आमी कृष्णा टुवर्ड्स कशी आकर्षित जातली ताजे बद्दल आमी मंथन करका आनी ताजेर आमी वच्चाक प्रयास करचे जाय अशें म्हण आचार्यगण सांगताचे सो कृष्णा इज भक्तवत्सला भावग्राही जनार्दना कसं जावक ते कृष्णा आपल्या भक्तांक दिता सो आमी ताचे कडेन मात्र स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस केन्ना मागका सो हे आता 10वे आनी 11वे अध्यायाचे हे सारांश विप्रलंब भाव आनी संभोग भाव म्हणटा हेका सो हे हंत भितर सांगिल्लें आसा एक ह्या स्कंदा भितर सो इतले सांगून हांव हे म्हगेलें हे करता कोणाक कसने क्वेश्चन कसने ऍड करचे आसा जाल्यार मस्त सिनियर डिवोटी बी आसा हांगा तांणी गायड करूं शकताची सो हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका तुम्ही 10th चॅप्टर आणि 11th चॅप्टरचे ओव्हरव्ह्यू मस्त चंद कोण सांगितलं असं कोणाक कसले क्वेश्चन असवा क्वेश्चन ना जाल्यार हांव एक साना समरी दिवच्याक ट्राय करता कसले चुकी जाल्यार रिक्षा करता माताजी चॅप्टर 10 तू हस्तिनापुराचे जनाले विप्रलंब भाव कृष्ण तांका हस्तिनापुरातून द्वारकेक वतना तांका कशी दुःख जाता तांणी ते दुःख जाल्यारीची तांका रण्य आयल्यारीची तांणी ते कशी कंट्रोल करता ती तांगेल ते दुःखान तू कृष्णाक कसले ತೊಂದ್ರೆ जावच्यान इनऑस्पिशियसनेस जावच्यान म्हणून कशी कंट्रोल करता ती म्हणून तुम्ही चंदकोन एक्सप्लेन केलेलं आसा तशीची कृष्णाक भक्तवत्सला म्हणून सांगता ती म्हणून तुम्ही सांगितलं असं खंयचे भक्ताक कसले ತೊಂದ್ರೆ इल्यारी कृष्ण तांका हेल्प करता तशें तांका भक्तवत्सला म्हणून सांगितलं असं म्हणून सांगले तुम्ही तशीची 6 लव्हिंग एक्सचेंजेस कृष्णानं पांडवा लोट केलेलं असत ते तुम्ही चंदकोन एक्सप्लेन केलेलं असं तशीची भक्तीन तो 6 लव्हिंग एक्सचेंजेस असा ती तशीची डिवोटी मध्ये ते एक्सचेंज आसका म्हणून तुम्ही सांगितलं असं तसे असेल तेन्ना आम्ही वगी ते
कृष्ण प्रेमान तू येवची तशी साध्य म्हणून सांगेल असं. तशीची चॅप्टर 11 कृष्ण द्वारकेक गेले तेन्ना ते द्वारकावासी तांकां कितली खुशी जाता तांगेले हॅपीनेस कशी आशिल्ले तांकां कितले खुशी जाता म्हणून ते चॅप्टर 11 एक्सप्लेन केलेलं असं. केदना आम्ही कृष्णाक कनेक्ट जावन असतात की तेन्ना आमगेले जीवन सार्थक जाता म्हणून तुम्ही सांगितलं तशीची इन एव्हरी पार्ट ऑफ लाईफ वी हॅव टू रिमेंबर कृष्णा. हे मेटेरियल वर्ल्डा तुकून आम्ही कृष्णा लोकांक वच्ची तशी ट्राय करका चॅन्टिंग करका तशी ते कृष्णा ಬಗ್ಗೆ आयकुका तशी म्हणून सांगितलं असं. तशीची द्वारका जनांक तांकां कितली खुशी जाले तांगेले क्वीन्सान कृष्णान आयले कुडले ताका कशी आदर केले म्हणून तुम्ही सांगितलं असं. अशीची आम्ही केदनाची कृष्णाला प्रेम मेळच्याक ट्राय करता तागेले कृष्णा प्रेम मेळचे तशी आम्ही ट्राय करता तागेले भक्तीन तू बुडून आसची म्हणून की आम्ही ट्राय करता हे मेटेरियल वर्ल्डा तुकून आम्ही कृष्ण लोका पावची तशी आमगेले चॅन्टिंग आणि कोण आम्ही भक्तीन तू बुडून आसची तशी केदनाची आसची म्हणून की ट्राय करता म्हणून सांगितलं असं. इतले सांगता माताजी कसले पण चुकी जाल्यार क्षम करता. कोणाक कसले क्वेश्चन्स ना जाल्यार ही अनाउन्समेंट सांगता. फाल्यां सॅटर्डे 16th मार्च 7:30 इंडिया टायमिंगाक पवर ऑफ चॅस्टिटी म्हणचे टॉपिका वयरी सेशन आसा. हे सेशन घेवच्या येता सती हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी. तशीची मंडे 18th मार्च श्रीमद भागवतम कॅन्टो 1 चॅप्टर 12 and 13 सेशन असतं. टॉपिक ಏನು द पवर ऑफ गुड असोसिएशन. हे घेवच्या येता सती हर ग्रेस विजया वर्सनेश्वरी माताजी. तशीची 28th मार्च थर्सडेक 8:30 गौर पूर्णिमा स्पेशल वैष्णव भजन संध्या असं. भजन्स ग्लोरिफाइंग लॉर्ड गौरांगा ते स्लॉट्स ऑलरेडी फुल जाला. तशीची बिफोर प्रति भगवत प्रवाह सेशना फुडे 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन असं. तुम्ही सगळ्यांनी मुखार येऊन हे संकीर्तन यज्ञांतो भागवैसुका म्हणून निमगून घेता. कोणाक संकीर्तन करच्याक कीर्तन करच्याक इंटरेस्ट अस की तुम्ही श्रीमती जयंती नायक माताजीला तुमगे नाव दिवेत. तशीची संडे सकाळी 6:30 AM इंडियन टाइमाक जपा सेशन असता. जप स्टार्ट करचे पुढे आम्ही 10 ऑफेन्सेस वाजूच्या असता. कोणाक इंटरेस्ट अस की त्यांनी शिल्पा हेगडे माताजीला तुमगेल नाव दिवेत. तशीची 9:30 बाल उत्सवा क्लासेस असत चेडवांक. तुमगे चेडवांक तुम्ही हे क्लासेसाक जॉईन करेत. जॉईन करच्याक तुम्ही सखीचरण माताजीला नाव दिवका. आता नवे मॉड्यूल स्टार्ट जाला कुंती स्तुती. तशीची 20th मार्चाक आम्हाला की एकादशी असं. त्या एकादशी प्रयुक्त संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाचे रेसिटेशन असता. कोणाक श्लोका रिसाइट करूक इंटरेस्ट अस की त्यांनी फर्स्ट 6 चॅप्टराक श्रीमती माया नायक माताजी, 7 to 12 चॅप्टराक श्रीमती विद्यापै माताजी आणि 13 to 18 चॅप्टराक श्रीमती भारती पै माताजीला नाव दिवे. हरे कृष्ण. नरसिंहाती कोण आम्ही सेशन एंड करूया. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नम्यहम्. श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह. प्रह्लादेश जय पद्मा मुका पद्मा भृंगा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः शीलटङ्का नखालये
इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणका अद्भुत शृङ्गा कलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।